फिल्म इज नॉट ओनली द एंटरटेनमेंट पण फिल्माच्या माध्यमातून ह्या मोठा फिल्म इज अ करियर बट फक्त फिल्म हे करियर न्ही फिल्मांतल्यान आनी कितलेशेच शिकून नवीन करियर आमकां सगळ्या जाणांक करपाक मेळटा ते शिकपाची गरज आसा। मडगावच्या रवींद्र भवनात बुलबुल बाल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण झाले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयांत कोंकणी चित्रपट महोत्सव घडोवन हाडटलो अशेंय सांगला। गोयच्या चित्रपट निर्मात्यां खातीर आर्थीक सुविधा मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगले। बाल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव मडगांवांत दर वर्सा मनयतले। This festival is an honor to children's dreams, imaginations, unexplored creative potential, fearless attitudes, and keen sense of judgment. I am honored to extend a warm welcome to the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, and express our immense gratitude for accepting our invitation to be a patron for this festival. आम्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल केले, आम्ही मराठी फिल्म फेस्टिवल केले, आता चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल करता। थोड्या दिसा भितर गोवन ओन कोंकणी फिल्म फेस्टिवलूय बी करपाचें आसा जेणे करून कोंकणी ही लँग्वेज ही पुराय जगाचेर पावली ताच्या खातीर कोंकणी फिल्म फेस्टिवल सुद्धा करतले। नवीन स्कीम जी फिल्म फेस्टिवला खातीर आसा ती ऑलरेडी जे फायनलाइज जावपाच्या स्टेजीर आसा। म्हणजे गोंयांत जे फिल्म तयार करताले ताच्या खातीर इन्सेंटिव्ह दिवप हे बी आमी सुरवात केल्या, ती एकदा परत रिवाइज करून त्या फिल्मा खातीर सुद्धा जो सपोर्ट दिवपाक जाय तोय सपोर्ट इन फ्युचर ह्या पद्दतीन सगळ्या जाणांक मेळटलो। 5-5 दीस 6 दीस फक्त डिस्कशन करताले भुरग्यां खातीर कितें करपाचें, खंयचे भुरग्यांक हाडपाचें, कितें करपाचें। सगळे कडेन कॅची लायन आसता, यू नो एवरीबडी नो कॅची लायन। आमचे चीफ मिनिस्टर वचून आमी उलयताले, चीफ मिनिस्टराचे कॅची लायन युनिक सेलिंग पॉयंट जो आसा, वॉट वी कॉल युनिक सेलिंग पॉयंट, दॅट इज अ कॅची लायन। आमी चीफ मिनिस्टर वचून उलयताले, दिगंबर कामत आसताले, अरे ते करिया बापड्या बेगीन करिया म्हणून ताजे एक उतर आसताले। वॉट इज दॅट कॅची लायन एवरीबडी नोज, भिवपाची। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।